नमस्कार. आदिवासी प्रेरणा दिसाचे कवित्व. हालींच आदिवासी प्रेरणा दिन जालो. 2 कार्यावळी गोंयांत जाल्यो, दोनूय कॉन्ट्रोवर्शियल जाल्यो. एका तर कार्यावळींत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कांय गंभीर आरोप केले. ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन बोट दाखयलां. खरेपणी ह्या अशा तरेच्या कार्यावळींनी आदिवासींचे प्रश्न मुखार येवपाक जाय, पूण थंय राजकारण जाता काय कितें, आनी ह्या राजकारणाक लागून गोविंद गावडेचें मंत्रीपद धोक्यान आयलें काय कितें, अशेंच आनीकय कांय इशू आसात. आदिवासींचे नेमके प्रश्न कितें आनी हे प्रश्न कोण मुखार हाडटलो. आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात आयच्या सडेतोड नायक कार्यावळींत. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात गोविंद शिरोडकार, आमचे मदीं आसात रवींद्र वेळी. गोविंद शिरोडकार हे गाकुवेदचे अध्यक्ष जाल्यात हालींच. त्या भायर एसटी समाजाचे तुमी 2 खडेगाठ फुडारी अशें हांव मानतां. आमचे मदीं किशोर नायक गांवकार आसात, ज्येश्ठ पत्रकार, म्हत्वाचे म्हळ्यार एक तटस्थ पत्रकार ह्या चर्चेन आसचो. आनी ताजो हेतूय आसा गोविंद गावडे हांकां लागीं आशिल्ले कांय जाण ह्या चर्चेन येवचे अशें म्हाका मनांतल्यान दिसतालें. हांवें कांय जाणांक कॉन्टॅक्टूय केल्लो, पूण ते कार्यावळीक आयले नात. म्हणटकीर ही कार्यावळ तर फुडें व्हरूंक जाय, कारण गोविंद गावडे हो गाजता विशय. म्हणजे तो राजिनामो दितलो काय कितें, मुख्यमंत्री तांचें पद काडून घेतलो काय कितें, BJPन त्या संदर्भांत रागाचें वातावरण आसा. हें जें पळय ताणें कांय स्टेटमेंट केल्ले आसात न्ही, मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ल्या खात्यांत भ्रश्टाचार चलता, आदिवासी कल्याण खात्यांत देवाण घेवाणी उपरांत फायली मुखार वतात, आनीक आदिवासी कल्याण खात्याचें प्रशासन कोसळ्ळां, अशें कांय म्हत्वाचे स्टेटमेंट गोविंद गावडे हांणी केल्यात. म्हाका सगळ्यात पयलीं तुमी तिगूय जाणांनी तुमकां हे स्टेटमेंट वाचून कितें दिसलें ह्या संदर्भांत तुमच्यो प्रतिक्रिया जाय. गोविंद बाब, कशें आसा, हो जो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला कांय अर्थी जे हें आसा, कशें की जे आमी अनुभवता की अनेक जे प्रश्न जे आसा आमच्या आदिवासी समाजाचे, जे डिमांड आशिल्ले ते सुटावत जावंक ना. आनी त्याच बरोबर जाता कशें की एक आमकां जाणीव अशी जाता की आमचे 4 हें आसा, आमदार आसा, एक स्पीकर आसा, एक मंत्री आसा, 2 जाण आमदार आसा. पण जेन्ना आमी आवाज करता त्या वेळार ह्या गोविंद गावडेचो म्हणा, आमी आवाज करता तेन्ना, आमी आवाज उठयता तेन्ना ह्या खंयच्या हितून आसता, भ्रमान आसता तें आमकां कांय खबर नासता. कारण अशें केन्ना दिसूंक ना. म्हणजे आज गोविंद गावडेचो म्हणजे तुमी तेची वळख अशी कशी करता की सामको खडेगाड आनी हें करून उठपी आनी हें सामको तडफदार अशें हें करता, एसटी कम्युनिटीचो खामो. परंतु जे असे ज्वलंत विशय जे आशिल्ले आमचे, फॉर एक्झाम्पल आता हालींचो जो आमी घेतला मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो, तुमी केन्ना आयकला ताणें उलयल्लो? मी आता म्हणजे गोविंद गावडेचो विशय आयला म्हणून हांव म्हणटा. सो हांव तुका उलोवपाक दितलो, पूण तुजो मतितार्थ सांगपाचो असो म्हाजो आसा, तुमचे जे कितें ज्वलंत प्रश्न ताजे संदर्भात एक शब्द काडनात, वेगळेच प्रश्न काडटात, आपल्यालो आत्मकेंद्रीत विशय काडटात, आत्मकेंद्रीत आणि जे सरकाराक पूरक जाता अशें. येस रवींद्र, तूं एक खडेगाठ मनीस, तूं सारको स्पश्ट सडेतोड उलय. पळय, तेजो स्टेटमेंट हांवें पळयलो आनी फक्त ह्याच वर्साक न्ही, तुमी जर पळयत जाल्यार गेल्या त्या वर्साचो प्रेरणा दीस जालो पळय, त्या वर्साकय अशेंच बारीकशे कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक जाल्ल्यो ऑलमोस्ट. तर ह्या वर्साचे पळय कितें जाणा, म्हाका जर अशें दिसता की तेंचे जे स्टेटमेंट वाचले उपरांत की सगळो जो रोश आनी सगळो राग आसा पळय तो ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर. कित्याक तुमकां खबर आहा की ट्रायबल डिपार्टमेंट जे तयार जालें पळय, सेपरेट इंडिपेंडंट, हो एक आंदोलनांतल्यान उबी जाल्लें डिपार्टमेंट. आनी 2012 तेजे सगळ्याचे पयलीं जे हे खातें आसलेले आमचे रमेश तावडकर बाबा कडेन. 2017 जेन्ना गोविंद गावडे मिनिस्टर जालो तेन्ना हे खातें आयलें आमचे गोविंद गावडे कडेन. 2022 अशें कितें घडलें म्हाका खबर ना की आमचे कॅबिनेटाक मिनिस्टर आसून सुद्दां हें खातें त्या मिनिस्टरा कडेन वचूना. म्हळ्यार ते खंय तरी CMन आपल्या कडेन दवरलें. आनी म्हाका दिसता की CM सगळ्यांक खबर आहा की राज्याचे एक मुखेलमंत्री आसप म्हळ्यार ताका ते खूब बिजी आसता, तेंचे कडेन बाकीचे खूब पोर्टफोलियो आसता, खुबश्यो गोश्टी तांकां सांबाळपाच्यो आसता. आनी ह्या सगळें करता आसतना मे बी एखादे CMा कडच्यान खंय तरी ह्या डिपार्टमेंटा कडेन नेग्लिजन्स जाल्ली जावं येता. कित्याक आमकां सुद्दां हेचो अनुभव येयल्लो आसा.
आमचे गाकोविदाचो हांव जेन्ना वायस प्रेसिडेंट आसलो त्या टायमाचेर हांवें स्वता कितलेशे ईमेल डिपार्टमेंटाक बरयल्ले आसा म्हळ्यार हांकां म्हळ्यार आमचे CMच्या ऑफिसान बरयल्ले आसा की आमकां एक मुख्यमंत्र्याचें आमकां एक अपॉयंटमेंट जाय तेजो केन्नाय रिस्पॉन्स येवना आनी परत काय इवन आमी तेंच्या ऑफिसान थंय सकयल सुद्दां गेल्ले की अपॉयंटमेंटा खातीर तो अपॉयंटमेंट आमकां केन्नाच मेळोना कित्याक एज अ गाकोवेद आमी केन्नाय खंयच्या मंत्र्या कडेन किंवा मुखेलमंत्र्या कडेन वयता ते समाजाचे प्रश्न घेवन तेन्ना खुबशे फावटी आमकां वायट एक्सपिरियन्स येयलो की आमकां आमच्या मंत्र्याक मेळपाक मेळना आसलें सो तितूंतल्यान म्हाका दिसता की अशें जावं एखादें येता की हें सगळें जाता आसतना आमचे समाजाचे प्रश्न खंय तरी फाटीं पडले आनी प्रेरणा दिसाच्या ज्या दिसा कार्यक्रम जालो ह्या प्रोग्रामाक खरें म्हळ्यार फाटलीं कितलींशीं वर्सां जालीं हांव वचना कित्याक कांयश्यो गोश्टी ह्यो आमकां पटना म्हणून आमी कितें करता की आमी एक वेगळो सेपरेट इंटेलॅक्च्युअल बेजाचेर आमी एक सेपरेट प्रोग्राम करता ज्या दिसाक आमी समाजाच्या प्रश्ना विशयी उलयता तेन्ना पोट तिडकीन म्हाका दिसता एखादें उलयल्लें आसत तो व्यक्त केल्यो येस पहिली गजाल खात्या संदर्भात तूं उलयलो दुसरे अर्दान तूं उलयलो तो अशें की हे प्रेरणा दिन फक्त नांवा खातीर करतात प्रश्न खरेले थंय येनात हांव वता किशोर नाईक गांवकार तुका हें सगळें हो एपिसोड पळोवन तुजे भावना कितें जाल्यो राजू सर पयलीं तुमी स्पेसिफीक प्रश्न विचारलो की काल प्रेरणा दिना दिसा जे स्टेटमेंट गोविंद गावडे हांणी केलें त्याच्या विशयी तुमचें मत कितें एज अ पत्रकार म्हणून हांव म्हणन की ज्या तरेन वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचो कारभार चल्ला तोच कारभार हो आदिवासी कल्याण खात्यातूय बी चल्ला आणि प्रेरणा दिन ह्या दिसाक एक वेगळें म्हत्व आहा ST कम्युनिटी खातीर कारण जे 2 हुतात्मे तेंचे त्या आंदोलनान गेले तो एक भावनात्मक अशा पद्दतीचो विशय आसा आणि ज्या 12 मागण्या खातीर हे येदे व्हडलें आंदोलन जालें त्यो मागण्यो खंय पावल्यो आणि अशा वेळार जेन्ना एक आदिवासी समाजाचेच प्रतिनिधित्व करपी एक मनीस सरकारान आसा आणि त्याच सरकारांतल्या आदिवासी कल्याण खात्या कडल्यान आपल्याच समाजाचे विशय सुटावे जायनात तेन्ना त्या प्रेरणा दिना दिसाक कांय प्रमाणान भावना उत्कट भावना जावप हें स्वाभावीक आसा गोविंदबाब गावडे हांणी जे स्टेटमेंट थंय कालच्या प्रोग्रामांत केला ताका पुरायपणान म्हाज्या वतीन एक पत्रकार म्हणून हांव तांच्या उत्कट भावनाचें हांव स्वागतूच करता व्हेरी गुड सो हातूंतल्यान 2 विशय आयले एक तुमी म्हणटा तशें की ताणें जें कितें तें उलयलां ताजे भितर एक खतखत आसूं शकता ताका लागून तो उलयला अशे तरेचे किशोर म्हणटा तुमी म्हणटात तुमच्यो ज्यो पळय खऱ्यो पळय मुळाव्यो ज्यो पळय भावना त्यो प्रकटच जाल्यो ना एक आतां किशोर गांवकारान एक प्रश्न काडला 12 मागण्यो खंय पावल्यो म्हाका दिसता फाटीं आमी जेन्ना तसो विशय आयिल्लो तुमच्या लक्षांत येतलें आमचे गोविंद गावडेन एक तुमचे कडेन स्टेटमेंट केल्लो खंय आसा ही जर काय 1-2-3 जर हेच्यो शिल्लक जर मागण्यो जर सोडल्यो जाल्यार सरकारान सगळ्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा अरे बाबा त्या टायमार जर तूं अशें उलयता आसत आयज तुका खंत व्यक्त करपाची तुका मोकळीक आसा काय म्हणटा हांव किशोर भाई तुमकां सांगता ज्या वेळार आमी हाचेर बोट दवरताले बाबा हेंच्यांनी हें करपाक जाय तें करपाक जाय वीज उठा ही कोण उठा ही आमच्यो ज्यो 2003 आमी ST जाल्या उपरांत तसलेच तरेची हालचाल जायना अंमलबजावणी जायना जाली इम्प्लिमेंटेशन जायना जालें तुमकां याद जातली आमचो भाऊ जो आसा पांडुरंग मडकेकार आसा ताका आमी कन्व्हेनर केलो आनी व्हडलो एक मेळावो म्हणजे आयज पर्यंत आझाद मैदानाच्या इतिहासान इतके लोक केन्ना जावना खंयच्या भाशा आंदोलनाक सुद्दां इतके म्हणजे अश्यो हें कश्यो मुंग्यो कश्यो लोक जे आसा ते आझाद मैदानार जमलेले त्या वेळार आनी आमी लोक त्या वेळार सरकाराक शिटकावणी दिल्ली की तुमी हो जो विशय जो आसा अंमलबजावणी करपाचो तो तुमी हातान घेया म्हणून परंतु कांय हालचाली जाल्यो ना म्हणून 2004 आमी 8 संघटना ज्यो आसल्यो आमच्यो आदिवासीच्यो त्यो एकत्र आयल्यो कळ्ळें न्ही आनी युनायटेड ट्रायबल्स एसोसिएशन एलायन्स हे आमी तयार केलें हांव थोडक्यान ताजो एक तुमकां एक घोशवारो दिता हेजो म्हणजे ह्या गोविंद गावडे आनी प्रकाश वेळीपान ही जी आमची संघटना आसा हेजें संस्थान कशें केलें तें ओके हांव फुडें वता कळ्ळें न्ही म्हाका रवींद्र बाब म्हाका तूं सांग खंय आसा उठा
तेचे पयलीं हांव तुमचे त्या प्रश्नाचेर येता 12 मागण्यो. पळय म्हाजे म्हायती प्रमाणे सगळीं जी ऑर्गनायजेशनां वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी काम करतालीं तेमच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करचें म्हणून 8 संघटना एक कडेन हाडून केल्ली ही उठा, दॅट इज अलायन्स. आयज आनी तेजे नंतर मागीर येयल्ली त्यो 12 मागण्यो. आतां 12 मागणी जर आयज जर तुमी जर उठाचे प्रेसिडेंट प्रकाश वेळीप किंवा आमचे बाकीचे मिनिस्टर म्हणा जावं आमचे हे आसा तांकां जर उठाचे लिडराक विचारत जाल्यार ते म्हणटा ना खंय सगळ्यो जाल्यो मागण्यो. तुमी स्टॅटिस्टिक्स काडून पळया 12तल्यो कितल्यो मागण्यो सारके पद्दतीन मान्य जाला. तुमी जर पळयता जाल्यार एक मागणी जर सोडली जी डिपार्टमेंट जर सेपरेट क्रिएट करप ती सोडली जाल्यार बाकीच्यो मागण्यो तश्या तश्शी पडोवन आसा. 2011 येदे व्हडलें मोठें आंदोलन केलें. आयज आमी म्हणटा की जस्ट बोटाचेर बेसपा सारक्यो मागणी त्यो. शेड्यूल एरिया नोटिफाय जाल्ले आसा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळिल्लें आसा, रोस्टर गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंटा रोस्टर इम्प्लिमेंटेशन जाता, फॉरेस्ट रायट्स एक्ट जाग्यार पडलेलो आसा. आतां तुमी जर ST सर्टिफिकेट जर इश्यू करतले जाल्यार आतां तेमच्यान सेपरेट स्क्रुटनी कमिटी म्हणून हाडलेली आसा. म्हळ्यार ज्यो आतां डेप्युटी कलेक्टर ज्यो डायरेक्टली सर्टिफिकेट दिताले बाबा तूं ST म्हणून त्यो करपाक त्या पावर तांकां आसची ना. ती सर्टिफिकेट घेवन परत वेट करची पडटली स्क्रुटनी कमिटी कडच्यान, कळ्ळें न्ही. ती फक्त टेम्पररी सर्टिफिकेट्स आसतली. सो तुमी ते इजी करपाक सोडून आनी कॉम्प्लिकेटेड केल्ले आसा. बरें, आनी सगळें हे जाता आसतना किशोरा कडेन परत वता. किशोर, कशें आसा, एका अर्थान आदिवासी तरुण भुरगे बसल्यात ते खतखत्तात भितरल्यान आनी ते म्हणटात की 12तली एक खात्याची निर्माणी ही जर समजा मागणी सोडल्यार खंयच्योच तांच्यो मागण्यो मान्य जावना. वेल्यान राजकीय रिजर्वेशना संदर्भात कोण काय उलयना. आनी तुवें एक बरो स्टेटमेंट केलो. त्या स्टेटमेंट खरें म्हणजे ती चर्चेचो तो भाग की गोविंद गावडेन जें कितें स्टेटमेंट केलें ताचें आपूण स्वागत करता. 100% स्वागत करता. येस. सो तूं हे तुजी पळय मनांची पळय हें कितें जी भावना तूं म्हाका तूं परत विशद करूं. पहिली गजाल म्हटल्यार जी खतखत गोविंद बाब शिरोडकरा भितर दिसता आनी जी खंत रवींद्र बाब दाखयता ती पूर्णपणान हांव तेंचें समर्थन करता. कारण हांव तेंचें पूर्ण आंदोलन सगळे पत्रकार म्हणून सगळें हांवें पळयल्लें. ST समाजाचो विशय आनी OBC समाजाचो विशय हो म्हाज्या पत्रकारितेचो सदांच एक मुख्य प्रश्न जाल्लो आसा. ते उलयतात तांची तळमळ, तांची चीड, हेच्या बद्दल कोणाकूच कांयच आक्षेप आसपाची गरज ना. आता ह्यो ज्यो सगळ्यो 12 मागण्यो म्हणजे एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय की गोविंद गावडेची परिस्थिती कितें जाला की तांणी सगळ्या कडेन शत्रुत्व घेतलेलें. आपल्या स्वताच्या कम्युनिटी कडेन शत्रुत्व घेतला, विनाकारण त्या कला अकादमीच्या विशया वयल्यान त्या कलाकारां कडेन शत्रुत्व घेतला, राजकीय स्तराचेर आपल्या पक्षाच्या स्वताच्या सहकाऱ्या विरोधात शत्रुत्व घेतला. तो करपाक कितें सोदता तर ताच्या आंगान ती संभाजीची भूमिका इतकी भिनल्या काय कितें की बंडखोर संभाजी जो कोणाकूच हे करिनासलो, ताका आपल्या मनगटाचेर विश्वास आसलो. ह्यो सगळ्यो गजाली नाटकान बऱ्यो आसात, वास्तवान त्यो चलना. नाटकीपणा सत्य कितें आयज काल तांणी जी भूमिका मांडल्या तेचें हांवें समर्थन केलां हें बरोबर आहा. पूण हाचो अर्थ तांकां ती भूमिका मांडपाची नैतिकता उरल्या काय कितें. जशें आतां गोविंद सांगलें तशें की जेन्ना ते उलयतात की 12 मागण्याचें कितें जालें तेन्ना तूं सांगता की खंयची उरल्या ती सांग म्हणून. आनी आतां त्या प्रोग्रामाक जर तूं तें सांगताय की बाबा अशें चलता, आमच्या आदिवासी कल्याण खात्याचो कारभार व्यवस्थित चलना, ती नैतिकता तिची हल्ल्या. पूण मुद्दे आसात थंयच आसात आनी मुद्दे हे खंयच्याच पद्दतीन सुटावे जावंक ना. जाय जाल्यार हांव सांगता, हांव पंचनामा घेता ते 12 मागण्यांचो. किशोर, हांव तुका ते सांगता. अरे गोविंदा कडेन आशिल्लें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ताणें सारकें चलोवना. ताजे पळय ज्यो कितें नॅशनल गेम्स आसा ताजो विस्को जालो. सगळो कला अकादमी, आर्ट एंड कल्चर आनी कला अकादमी हे जे डिपार्टमेंट्स आसात ते ताणें कितें केलां. कलाकार रस्त्यार आसात. फाटले 5 वर्सां कला अकादमी अक्षरशः बंद पडिल्ले भशेन आसा. हे डिपार्टमेंट तुज्यान सांबाळपाक जायना आनी तूं परत आदिवासी कल्याण आपल्याक मेळना म्हणून करता ना. तेच म्हणजे तिची कितें अवस्था जाल्या आनी तो असो कित्याक वागता हें म्हाका दिसता तेची खंय तरी सरकारा भितर सद्या देवस्पणाचें हें चल्लां. खरें म्हळ्यार न्ही ह्या दोगी जाण पॉलिटिकल डायरेक्ट ना, पूण तातूंत भितर पॉलिटिक्स येताच. ह्या विशयात पॉलिटिक्स येता म्हणटा अशें की अशें एक पॉलिटिकल सर्कलां भितर अशी जी चर्चा चलताली ती अशी की हें खातें जेन्ना रमेश तवडकराक गोंय विधानसभेचो अध्यक्ष केलो तेन्ना ताजी अट आशिल्ली की आपूण अध्यक्षपद घेता, पूण जे पळय आदिवासी कल्याण खातें तें गोविंद गावडेक दिवप ना. ह्याच मुद्द्याचेर हांव येता. जसं वदळ गोविंद बाब शिरोडकरान सांगलें की उठा ही संघटना कांय लिडरांनी आपली संस्थान करून दवरलेली आसा. म्हटल्यार म्हाका वायट इतक्याच गोश्टीचें दिसता राजू बाब की जशी फरफट
भंडारी समाजाची नाजाल्यार ओबीसीची जाली पळय तीच गत आयज एसटी कम्युनिटीची जायत आसा. म्हणजे भंडारी संघटना ज्या संघटनेन त्या पूर्ण भंडारी समाजाचो उद्धार करपाक जाय ती संघटना जशी आयज पॉलिटिकली त्याचो वापर जाता राजकीय तीच गत दावणीक आयज उटाची वचून जाल्ली आसा आणि विशय आणि उटालाच्या लोकांचे प्रश्न आयज थंयच पेंडींग आसा. अटल आसरा योजना 6,000 एप्लिकेशन पेंडींग. म्हाका सांगा तुम्ही हो कितें विशय? 6,000 एप्लिकेशनां जर पेंडींग आसत गव्हर्मेंटाच्या खात्यान जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसर ताका जबाबदार आसपाक जाय आसलो. आयज त्या 6,000 पेंडिंगाचेरूय सरकार कशा पद्दतीन अपयश यशान रूपांतरीत करता ते पळया. म्हणजे आता शिबिरां भरतात आणि थंय ती फॉर्मां सारकी करून हे कितें 6,000 आदिवासी लोकांची घर दुरुस्तीचे अर्ज हे इतली वर्सां पेंडींग आसा आणि त्याचे कोणाकूच पडलेले ना. ह्याच्या सारखे दुर्दैव ना. दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार एसटी कम्युनिटीच्या लिडरांक पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे आता फुडें दिसपाक लागला. त्या पद्दतीन त्यो आता सगळे जाण आपापली आंखणी करपाक लागल्यात आणि दुर्दैवान अशें जर जालें जाल्यार ह्या समाजाच्या लोकांचो उद्धार किंवा प्रश्न सुटावे जातले अशी मात्तूय शक्यता दिसना. आदिवासी कल्याण खातें हें ताका कितें मोव लागला? मुख्यमंत्र्या कडेन कितें आसचें न्ही? जर रमेश तवडकर हो तुमच्या समाजाचो म्हत्वाचो घटक तो म्हणटा की चल हें खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसचें, हे मुख्यमंत्र्या कडेन आसलें म्हणून कितें कितें बिगडटा? नाही प्रश्न कसो आसा बी की तुम्ही ते आदिवासी कल्याण नाही, नाही. आदिवासी मी- मनशा कडेन नाही, गेल्यार चड आदिवासी- कार्यक्षम जातलें. नाही. मागीर कला अकादमी एक कलाकारा कडेन देवूनय कार्यक्षम जायना मरे. नाही नाही हांव कितें म्हणटा कलाकारा कडेन दिवन तुमी हेचेर हें आसा म्हजो कळ्ळें न्ही. कलाकार ह्या हेचेर तूं आर्ट आनी कल्चराचो एक घटक आशिल्लो. बिकॉज हय तुम्ही कलाकार म्हणून म्हाका वळखता आणि गोविंद गावडेकूय तुम्ही कलाकार म्हणून केन्नासून वळखता ते तुमकां खबर आसा. कळ्ळें न्ही. हय विष्णू वाघ आयलो आणि हेची म्हणजे कला क्षेत्रांत तेजी भरभराट जाली. कळ्ळें न्ही. ती शिवाजीची तेणी भुमिका केली तेज्या नाटकान त्या. कळ्ळें न्ही. आणि हो गोविंद गावडे हो हे आणि गोविंद शिरोडकर आसा तो केन्ना तूं आर्ट आनी स्कूल ऑफ कल्चराक ड्रामा उरलो. तो तुजो मिनिस्टर जालो. तर सांगपाचें अशें सोड हितून मजें अशें आसा तुमकां एक गौप्य स्फोट करता हांगासर हय ह्या आमच्या उठा आंदोलनाचो. उठा आंदोलनाचो डॉक्टर काशीनाथ जल्मी, बाबूसो गांवकार हे सगळे आमी कितें संस्थापक. तुमकां सांगता गोविंद गावडे 2008 पयलीं खंयच पिक्चरान नाशिल्लो. एसटी मुवमेंटान एसटी जावन सुद्दां तुम्ही समजशा 2000 उठान जेन्ना हें जालें उठा फॉर्म केली तेन्ना तो संस्थापक बी आसा बी म्हणून कांय ना, कांयच ना. जेन्ना यांच्यानी प्रकाश वेळीपान व्हरून ही जी संघटना जेन्ना बीजेपीच्या दावणीक बांदली म्हजो स्टेटमेंट आसा सारको. हय कळ्ळें न्ही. आणि सावयकर यांच्या सगळ्याच्या RSSच्या हितून जेन्ना दिली पळय काय न्ही त्या वेळार ह्या आमच्या दोग जाण जे भुरग्यांचें जे हें जालें कळ्ळें न्ही ही ट्रेजेडी जाली हे सगळे त्यांच्या बळी पडले. हत्या केली त्यांची. आणि हत्या प्रकाश वेळी हो स्टेटमेंट खूब सिरियस कमेंट आसा. म्हाका तुजे कडल्यान एक जाय तें अशें उठा संघटना जेन्ना BJP किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीक बांदली RSS थंय घुसले तुमचे प्रश्न पातळ जाले. तुमचे प्रश्न सौम्य करून ते ना करपाचो प्रयत्न जालो. तुम्ही समज जर उठाचो इतिहास पळयशात जाल्यार 2004 उठा फॉर्म जाली. 4 ते 11 तुम्ही पळया कितले आंदोलन जाली. 11चे बाळ्ळीचे आंदोलन नंतर आमचे दिलीप आनी मंगेश गेले. 12 BJP सत्तेर आयली. 12 ते आयज आमी 25 आसा. कितले आंदोलन जाली जाल्यार पळया. आयज आमची मेजर मागणी आतां हें जाल्ली आसा अजून पर्यंत जावं ना फुलफील. कितले आंदोलन जाली. कितें आंदोलन जायना. आनी उठाचो आज प्रेसिडेंट आमचो प्रकाश बाब आसा पळय तेजें मेन काम कितें तेजें सगळ्यांच्या म्हाका दिसता सगळ्यांच्या पयलीं काम कितें की सगळे ज्यो आदिवासी संस्था आसा आनी आदिवासीचे आमचे लिडर्स आसा पळय तेंचे मदीं एक समन्वय सादपाचो आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्मार खंय तरी हाडपाचो. आयज पळय आयज तेजो स्टेटमेंट आसा की जर गोविंदाची समज जर मिनिस्ट्रीक जर हात लायत जाल्यार सगळ्यांच्या पयलीं खंय उठा आसतली. हांव म्हणटा फक्त गोविंद कित्याक तो गणेश गांवकर कित्याक न्ही तो रमेश तावडकर कित्याक न्ही तो आतोन वाज कित्याक न्ही. कळ्ळें न्ही. किंवा बाकीच्या समाजाचे बाकीचे लिडर्स कित्याक न्ही. म्हळ्यार कितें आसा की खंय तरी प्रकाश वेळीप आमचो फेल जाल्लो आसा की जे आमचे भितरचे डिविजन आसा ते खंय तरी सायडी दवरून हांकां सगळ्याक एक समाजाक एक कडेन हाडपाक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ उठा प्रकाश वेळीप फेल जाल्लो आनी तेजे आयज म्हाका दिसता की नैतीक जबाबदारी की तेणी त्या पोस्टा वयल्यान रिजायन मारलें. किशोर तूं हें आयकलें समाज जेन्ना राजकारणाच्या भकीक पडटा
तेन्ना समाजाचें कितें जाता तें तुवें 2 उदाहरणां दिलीं. भंडारी समाज तुवें म्हणलें, तुवें ST समाजाचें म्हणलें. हाका जाप कशी दितले? कारण कशें आहा निमाणे जाणां, हांव सदांच मानपी ST कम्युनिटीचे पळय प्रश्न आसात, राजकीय प्रश्न ते सुटावे जावपाक जाय. विधानसभे जर बरी कार्यक्षम जातली जाल्यार त्या वेगवेगळ्या दुबळ्या कमकुमत समाजाचे प्रश्न विधानसभेन येवपाक जाय आनी तेच लोक ते मांडू शकतात. म्हणून तर एक तेंपार गोविंद गावडेक आमी सपोर्ट दिताले. पूण तांचे भितर इतलो चिखोल आज हो जाल्लो दिसती पडटा आनी सत्ताधारी पक्ष तो कोणूय आसूं तो आपल्या ताब्यान ह्यो संघटना घेता, त्यो पातळ करून उडयता. ह्या राजकारणाक जाप कशी सोडप? ह्या राजकारणाक जाप दिवप खूब सोंपें राजू सर. OBC जावं, भंडारी जावं, ST जावं, हेंच्यांनी आदर्श म्हणटात तो सारस्वत समाजाचो पळोवपाचो, की त्या समाजाचे लिडर वेगवेगळ्या पक्षान आसूनय कशे आसतात, कशे एकामेकाक सांबाळटात, हें आमच्या लोकांक जमना. आमचे लोक आयज BJPन दोगूय जाण रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे BJPन आसात, एकाच पक्षान आसात, तरी त्यांच्या भितर संघर्श. तो जर एक पक्षान दुसऱ्या पक्षान असलो आणि हो जर एक सत्ताधारी पक्षान असलो गेल्या गजाल वेगळी. आयज जसो सारस्वत समाज तांचे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाची वेगवेगळी विचारसरणी आसूं, पूण समाज म्हणून ते जेन्ना एकठांय वावरतात तशाच पद्दतीन ह्याय समाजान तांचो आदर्श घेवप गरजेचें. फक्त सारस्वत समाजाक गाळी सवले म्हणून आपलो समाज व्हडलो जायना, तांचे कांय बऱ्यो गजाली आमी घेवपाक जाय. म्हटल्यार आमी पळयतात की त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, आपले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष नेतो मनोहर पर्रीकर, दोगांय भितर घे संघर्ष चलतालो. म्हणजे इतलो संघर्श की दिगंबर कामताक नाकी 9 हाडले मनोहर पर्रीकरान आनी 2012 सत्ता आयली. पूण जेन्ना केसी जाल्यो वेगवेगळ्या प्रकरणाचेर, एकूच केस, एकूच आरोप चर्चील भितर, दिगंबर कामत भितर पडना. हें कित्याक जाता? ऑफकोर्स ते लिगल मागीर त्याच्या वकिलान प्रभावीपणान युक्तिवाद केला, ह्यो सगळ्यो गजाली वेगळ्यो. पूण समाजान मेसेज कितें वयता की पयलो पर्रीकरान कसो सांबाळ्ळो दिगंबराक तो. हें आमच्या बाबतींत कित्याक घडना? कसो एकदां तुका फोंडकुलान घालतलो आनी वयरसून माती भरतलो आनी आपूण व्हडलो जातलो, ही जी आशा आसा, स्वार्थ जो आसा, सेल्फ इंट्रस्ट जो आसा, तो आमचो समाजा फुडें स्वताचो सेल्फ इंट्रस्ट वट ठरता. आनी आयज हीच गत जाल्लेली आहा. रमेश तवडकर आनी गोविंद बाब गावडे, जशें रवींद्र वेळीपान सांगलें की प्रकाश वेळीपाची भुमिका कितें आसपाक जाय आसली की ह्या दोगांय लिडरांक कशा पद्दतीन एकठांय हाडटलो आनी एकत्र हाडटलो. आयज प्रकाश वेळीप ज्या पद्दतीन उघडपणेन गोविंद गावडेची भुमिका घेता तो आनी कोणाकूच मानपाक तयार ना. ही चुकीची पद्दत आसा. प्रकाश वेळीप एज अ सिनियर लिडर ऑफ दॅट कम्युनिटी तेणी आयज हे वाद सोपोवंक जाय आनी दोगांयकूय एका व्यासपीठाचेर हाडूंक जाय, जाल्यार तेची लिडरशीप. एक लक्षात धरा, तुवें आतां वेगवेगळी उदाहरण दिली. म्हाका गोविंद गावडे वर्सेस रमेश तवडकर हाजो जेन्ना आमी राजकीय नदरेन विचार करतात न्ही, गोविंद गावडे तुका दिसना चड उद्धट आनी चड हें तो लोकांक लागींच येना, तो लोकांक तोडटा. हीच तर परिस्थिती की गोविंद गावड्याच्या राजकारणाचो आयज जी घसरण सुरू जाल्या, कारण त्यांनी प्रत्येकाकडे शत्रुत्व घेतलेलें आसा. आणि निमाणे BJPन भितर एक लक्षात धर, हो कॅडराचो मनीस रमेश तवडकर. येस, इतली वर्सां तो काम करता. ताजे नंतर पक्षान वेगवेगळे घटक येतले, फुडें वतले, सगळें बरोबर आहा. सो रमेश तवडकर जेन्ना म्हणटा ते डिपार्टमेंट आपल्याक ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान दवरले जाता, हाजे फाटल्यान एक ताची भावना आसा. कारण तो कॅडरांतलो मनीस. अशे वेळार ताजे कडेन शत्रुत्व करचे परस गोविंद गावडेन ताजे कडेन लागींपण, खालतीपण घेवन लागीं जर गेल्लो तर कितें कोणाक बिगडपाचें? तो एक सर एक खूप महत्वाचो एक भाग आसता राजकारणान खंयच्या वेळार आपूण शांत रावप आनी खंयच्या वेळार आपूण आक्रमक जावप. निमाणे आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडोवपाचो प्रश्न एब्सोल्युटली. हे उटा संघटनेंतल्यान हे नेते जाले. गोविंद गावडे जर तो म्हणटा तशें उटा संघटनेचो वापर करून जर फुडारी जालो, मंत्री जालो जर आसत, ताणें खालतीकाय घेवन राजकारणा कडेन एका साधन म्हणून पळोवप न्ही. 100% तेचो स्वभाव तेच तुमकां सांगता न्हू, तेच्या स्वभावातले कांय गुण हे आयज ताका गुण काय अवगुण चड जाल्या. ते अवगुण आता गुण असलेले त्याचे रूपांतरीत अवगुणान जायत आसा. आणि ताची राजकारणान ताका हे खूप म्हारक आणि खूप ताका नुकसानदायक ठरतलें. तुम्ही जेन्ना पळय हे पळय चर्चा चलता की तुमचे 2 फुडारी, तुमच्या 4 जाणांचे बळ विधानसभेन आहा. 4 जाण म्हळ्यार खूप कितें करूं शकतात. बरोबर. 4य जाण एकठांय ना, 4य जाण वेगवेगळे तोंड करून बसल्यात आनी ताजो परिणाम तुमच्या मागणे कडेन जाता. तुमच्या राजकीय आरक्षणाचो प्रश्नच येना. राजकीय आरक्षणाक फक्त पानां पुसल्यात. बरोबर. तुमकां भितरल्यान खतखत जायना भितरल्यान? खतखत जायना अशी कशी तर? खतखत अशा वेळार जाता. हय, म्हणजे कितें आसा, आमी लीड घेवप. आता मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन, अरे तुम्ही उठा कांयच करिना म्हणून तर आम्ही मिशन पॉलिटिकल आमकां स्थापन करचें पडलें काय न्हू.
म्हणून आयज पर्यंत तो प्रश्न आसा तो तडीक लागलो. भाई तुमकां सांगता हांव, आमी दिल्लीक गेले, कळ्ळें, शेवटचो अल्टिमेटम दिलो, कळ्ळें, आनी शेवटी अमित शहाची हें घेतली. अमित शहाक हांवें सांगलां, तोंडार सांगलां, CM आसा, सगळे आसा, अशे बसलेले आसा तेच्या हितून, कळ्ळें न्ही, ताका सांगलें, कळ्ळें न्ही, तुमच्या हेणी म्हटलें आमचेर गेलीं 22 वर्सां म्हळ्यार अन्याय केला म्हटलें, कळ्ळें न्ही, हेंकां सुद्दां अनपेक्षीत आसलें तें, कळ्ळें, सगळ्यांक अनपेक्षीत आसलें, पूण सांगलां जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनाय म्हटलें, कळ्ळें न्ही. त्या बरोबर सामके सगळे CM आनी हे सगळे आवाक गोविंद शिरोडकर आमच्या हेचे कडेन असो उलयलोच कसो काय म्हणून, कळ्ळें न्ही, सगळे असो. तर सांगपाचें हें कशें आसा, हे आमचे प्रकाश वेळीप हे फोटो बी मारपाक जाय फुडें. आमकां म्हाका एक सांग, सबंद तुमचो ST मुवमेंट ताजे फुडारी आज BJPन आसात, तरी तुमचे प्रश्न सुटना. पळय, तुमकां हांवें पयलींच सांगलें पळय की 2004 ते 2011 मेरेन कितलें आंदोलन जालें ती पळया, आनी आतां 12 नंतर आतां आमी 25 आसा, कितलें आंदोलन जालें ती पळया. हाजो तुमच्या आंदोलनाचो सत्ताधारी पक्षान वापर करून घेतलो. वापर जाता, आनी म्हाका सामको दुख्खाची गजाल, हांव प्रत्येक 25 मे जेन्ना येता पळय न्ही, तेंच्या मनाक म्हाजी इतली दूख जाता, कित्याक लागून जाणा की तुमी जर रिसंटली पळयता जाल्यार 2022 न्ही जे कोणाचे एक्यूज म्हणून चार्ज केल्ले पळय तांकां सगळ्यांक एक्विटल केल्ले, सगळ्यांक सोडले. म्हणलें की ना, तुमी जजमेंट जर काडून वचून पयशा न्ही जाल्यार तितून इतली सुद्दां म्हणलेलें आहा की जो आदर्श भवनाक जर उजो लागलो तो खंय तरी गॅस सिलिंडर लिकेज जालें आनी ताका उजो लागलो आनी तें भवन जळोन गेलें. तेचे नंतर सेशन्स कोर्टान हो जजमेंट दिल्लो आसा. आतां तुमकां दिसना की उठाची एक नैतीक जबाबदारी तो जजमेंट हायकोर्टान चॅलेंज करपाचें, कित्याक जावं ना, ना सरकारान करूं ना, ना उठायन करूं ना, अशें कितें मदीं आयलें उठाचे मदीं की उठाक तो जजमेंट चॅलेंज ना करचो पडलो, कित्याक सायलेंट रावले. आयज आमी हे प्रश्न कित्याक विचारता, कित्याक आमकां दिसता खंय तरी दिलीपाचेर आनी मंगेशाचेर अत्याचार जाल्लो आसा. फक्त प्रेरणा दिन करून व्हडले व्हडले प्रोग्राम करून ती जेवणां करून हें जावचें ना. जे विशय आसा पळय ते जर जाग्यार घालपाक जर आमी प्रयत्न केले जाल्यारच त्या दिलीपा आनी मंगेशाक खरें आत्म्याक खरी शांती मेळटली. नाजाल्यार म्हाका दिसता की हें अशेंच फक्त तेंचोच वापर आयज राजकारणा खातीर जाता. हें अशें जावपाक जायना. आनी आमी तर म्हणटा की 25 मे हो प्रेरणा दिन न्ही, आख्ख्या आदिवासी समाजा खातीर एक काळो दीस, आनी आमी तो ब्लॅक डेज म्हणून आमी पाळटात. आमी त्या दिसा व्हडले व्हडले प्रोग्राम करनात, व्हडले व्हडले जेवणाचो अरेंजमेंट करनात, आमी फक्त त्या विशयाचेर चिंतन करतात की बाबा अशें कितें घडलें की त्या दिलीपाक आनी मंगेशाक चो जीव तेंचो त्या दिसाक गेलो. रवींद्र म्हाका सांग, ह्या त्या कार्यावळींत गोविंद गावडेन एक कमेंट केल्ला, हें कसलें आयोजन काय म्हणून, हांगा 25,000 लोक आसपाक जाय आशिल्ले म्हणून. म्हळ्यार कितें आमची पॉलिटिकल मिटींग ती 25-30,000 आमची मेजॉरिटी दाखोवपाची ना. म्हणून म्हणटा हांव तुका की कांय जे गोश्टी आमकां पटना, म्हणून ह्या प्रेरणा दिनाक आमी कितलींशीं वर्सां जालीं हांव एकच प्रोग्रामाक गेल्लो जेन्ना पंच आसता तेन्ना, तेजे परत हांव त्या प्रोग्रामाक गेलोच ना अजिबात. कित्याक ते विचार जे कितें थंय उलयता, जे कितें ते करता तें म्हाज्या मनाक न्ही पटना, कळ्ळें न्ही, आनी अशें जावपाक जायना. पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो एक अशें गुंतागुंतीचो विशय. सगळे जाण रिजर्वेशन सोंपतात, पूण ST कम्युनिटीक रिजर्वेशन मेळपा जाय अशे तरेचे कांय भावनाय आसात, इरिस्पेक्टीव ऑफ ST कम्युनिटी. लोकांकय दिसता, कारण खरें जर विधानसभेन जर बरे प्रश्न येवचे, त्या लोकांचे प्रश्न येवचे आनी तांचे उत्फरके, तांच्यो भावना जर परावर्तीत विधानसभेन जावच्यो जाल्यार अशे तरेचे प्रतिनिधी विधानसभेन येवपाक जाय. तुजे कितें भावना हाजेर? ST कम्युनिटीचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो भावनेचो विशय न्हू, तो घटनात्मक विशय, हो तेंचो घटनात्मक अधिकार. आणि हो घटनात्मक अधिकार तांकां दिवपाक लागून जी प्रक्रिया करपाक जाय ती खंयचेच सरकार करिना. कारण तांकां दिसता की गोंया सारक्या 40 नंबराच्या सदस्यांच्या विधानसभेन जर त्या आदिवासी समाजाचे जर 4 काय 6 जर आमदार येत जाल्यार पूर्णपणे त्यांच्या हातान सगळी सत्ता उरतली. ते कोणाकूच जाल्लेलें नाका, हें पयलीं आमी मान्य करपाचो. हो सत्ता येवं मरे, आनी निमाणे सगळेच तांचे कम्युनिटी लिडर BJPन गेल्यात. हय, तांकां तर ते 6 जाण जिखून आयले किंवा 8 जाण जिखून आयले. BJPचे लायन तो करतात न्ही ते. BJPची पद्दत कशी आसा की तांकां आतां गोविंद बाब गावडे तांकां गरज आहा, पूण गोविंद बाब गावडे सारको आक्रमक व्हडले आक्रमक हांगा मनीस आयज तेंची आयज भाजपान कितें परिस्थिती जाला हें आमी सगळे जाण पळयतात. सो गोविंद बाब गावडेक दिसता की आपूण जर पयलीं संभाजी आसलो जाल्यार आतां BJPनूय आपल्याक संभाजीचो रोल मेळटलो ना मेळटलो संभाजीचो रोल. आतां BJPन ताका रोल वेगळो आसा, तरी तो संभाजीत करूंक सोदता आपूण, म्हणून आयज तेची ही गत जाल्लेली आसा. तुका संभाजीचो रोल करपाक जाय जाल्यार तशा पद्दतीच्या नाट्य संचान वचून तुका तो रोल करचो पडटा. ना, पूण संभाजी रोल बरो आसा. पूण म्हाका एकच सांग, मुख्यमंत्र्याच्या खात्यान भ्रष्टाचार चलता, आदिवासी कल्याण खात्यान देवाण घेवाणी उपरांतच फायली मुखार वतात, अशें स्टेटमेंट एका मंत्र्यान करप बरोबर? खूब म्हत्वाचो विशय सर तुमी येयले. हो स्टेटमेंट
खरें म्हटल्यार ह्या स्टेटमेंटाची चवकशी जावप गरजेची आसली. हो स्टेटमेंट केलो म्हणून एका मंत्र्याचें मंत्रीपदूच काडून घेवप हें म्हाका मातूय पटना. एक जाली गजाल. आतां हो स्टेटमेंट पत्रकार म्हणून जर तुमी म्हाका विचारशात जाल्यार हांव तुमकां सांगता येस अशेंच चलता म्हणून, कारण हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण जेन्ना मंत्री उलयता, मंत्री हो एक जबाबदार मनीस आसता, तेका जर खरेंच अशें कारभार चलता जाल्यार तेणी ती गजाल मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिवपाक जाय आसली. आतां घडये कदाचित खातेच मुख्यमंत्र्याचे ह्यो सगळ्यो गजाली जर मुख्यमंत्र्याच्या माहिती शिवाय किंवा मुख्यमंत्र्याच्या ज्ञाना शिवाय जर आणि कोण तरी जर करता गेल्या गजाल वेगळी. घडये तें खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसल्या कारणान मुख्यमंत्री तितून इन्वॉल्व आसपाक शकता म्हणून घडये त्यांनी पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हो स्टेटमेंट केलो. पूण तें आक्षेपार्ह, तो बेजबाबदारपणा. मंत्री म्हणटकूच तेणी पयली ती प्रक्रिया करूंक जाय आसली. ती जर करून एक्शन जायना जाल्यार ताका रायट आसलो वेगळ्या वेगळ्या खात्यां वेगळ्या वेगळ्या. आतां रमेश तवडकरान बरें म्हणलां, ताणें स्टेटमेंट केला तें खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. अशे वेळ ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय व्हरपाचो आशिल्लो आनी मुख्यमंत्री बाबा जर आयकना जाल्यार कॅबिनेट मिटिंगेन तो प्रश्न चर्चेक येवपाचो आशिल्लो. कारण अशी खंयचीच अशी फायली हाडून उरल्यात. लक्षात दर ह्यो आतां गोविंद गावडे जो पळय म्हणटा अश्यो खंयच्यो फायली आडावन उरल्यात आदिवासी समाजाच्यो, ताका लागून आदिवासी समाजाचेर अन्याय जाता. आयज तांची नैतीक जबाबदारी आसा हो सगळो वाद निर्माण जाल्ल्या उपरांत की तांणी जो स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट आतां तांणी प्रूव्ह करचो पडटलो की बाबा खंयचे प्रपोजल पेंडींग उरल्या, खंयच्या प्रपोजला नवी बिल्डींग बांदपाक सोदतात मरे. तो आतां खंत उरले खंय आदिवासी भवन जायना. आतां हो विशय खरोच तुमकां सांगता. आदिवासी भवनाची पायाभरणी 2021 जाली. ती कला अकादमी जावची न्ही. आणि आयज मेरेन ही गजाल आदिवासी भवनाचीच न्हू. थंय दर वर्सा आंबेडकर जेन्ना जयंती जाता पळय तेन्ना स्टेटमेंट आसता पर्वरीत आंबेडकर भवन उबारणार. कितली वर्सां जाली? 5 वर्सां जाली. म्हणजे SC आणि ST समाजाची आयज ह्या सरकारा भितर कितें परिस्थिती आसा पळय ते ह्या 2 उदाहरणां वयल्यान. पूण ह्या लिडरांक तेंच्या जर कळना आनी ते जर अशें वचून भाशणां ठोकून जर विनाकारण असले वाद निर्माण करतात तांकां धमक जायी की हें जायनाच कशें. ते करून येवपाची धमक जाय. आदिवासी भवनाची गरज आहा नाही. एक हाचेर हांव म्हजो एक स्टेटमेंट असो आसा. मुळान आदिवासी भवन जेची पायाभरणी जी केली पळय गायनी ती कशी केली? अरे बाबा तो जागो जो आसा गोमंतक गौड मराठा समाजा संघटनेचो. आता गोविंद गावडे सारक्या इतके एरोगन्स असलेल्या मनशाक हांव असं म्हणटा तुका त्या हितून पडपाची कसली गरज? त्या संस्थेच्या हितून त्या जागेनूच तुका तें ट्रायबल भवन कित्या खातीर जाय? अरे सरकाराच्यो इतक्यो जागा आसा मरे. एक 2-3 हजार स्क्वेअर मिटर तुका एरिया जागा मेळना. आणि आतां जशें बाबा रविंद्रनाथन सांगला त्या प्रमाणे कितें आसा? प्रिजुडीस आसा. हें आसा तो तेंच्यांनी हें केली. कारण ती कोणी जाली जागा कोणाक दिल्ली? एका दिल्ली गोमंतक गौड मराठा समाजाक. आनी तुमी तेंकां सबलेट करता हांकां कोणाकूय आसूं, किशोरबाईक आसूं अथवा राजूबाईक आसूं. म्हाका तो हें ना न्ही, एंटायटी ना ती हें करपाक. आनी थंयसर तुमी बुडी मारता. खंय वाद जाता थंय हें सत्य आसा. कळ्ळें न्ही? तितून आनी असोय आसा की तितून जशें पयलीं म्हणलें पळय ह्या आतां हो विशय पेंडींग कित्याक उरला की 2022 इलेक्शन आसलें. 21 घाई गडबड करून ह्या समाजा भितर आनी कांय लिडर आसा तितून आमचे भितर 2-3 सेक्शन्स आसा. बाकीचे सगळ्यांक विश्वासान घेतना आसतना जी पायाबंदी जाली पळय न्हू म्हाका दिसता की तेका लागून हो विशय लांबणेर पडलेलो आसा. त्या टायमाचेर जर मातशें डिले करता आनी जर मातशें थोडोसो संयम बाळगता आनी जर सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जर हो विशय घेवन मुखार वयता न्ही जाल्यार आयज तेजी परिस्थिती जायना आसली. ताका लिगल हर्डल्स आसा प्लस ओपोज आसा. आमचे भितरसून एक सेक्शन आसा गोमंतक गौड मराठा समाज पळय त्या सेक्शनाचो ताका विरोध आसा. आनी जो पर्यंत विरोध आसतलो पळय न्ही तो पर्यंत तें भवन जावपाची शक्यता खूब कमी आसा. हे तुमचे न्ही जिव्हाळ्याचे विशय. हय तुम्ही दोघे जाण इंडिपेंडंटली काम करतात. कळ्ळें तुका? एका अर्दान रमेश तवडकर एक तोंड करून बसला, दुसऱ्या अर्दान गोविंद गावडे, आनी तिसऱ्या अर्दान तुम्ही तिसरें तोंड करून बसला. तुम्ही लागीं वचून ह्या समाजाच्या लोकांक 2 भशेन करूं येता. बरें तांकां बाबा पुता करून समजावप किंवा कानाक धरप. दोनूय तुमकां कशें जमना? नाही. कशें बाई सांगता तवडकराक समजावप आमकां सोंपें. 1-2 गोष्टी सांगले जाल्यार आयकता तो. पण हांगासर ह्या मनशाची जी हें आसा काय न्ही तेजी बॉडी लँग्वेजूच वेगळी आसता बाबा. सादो प्रश्न न्ही
अरे बाबा सांगता आमचो हेजो जो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान हो जो विशय घेतलेलो पळय काय न्ही तो फाटल्या इलेक्शनाकूच रिजॉल्व जावपाचो. ह्या प्रकाश वेळीपान जेन्ना तुका कळयलें तुमकां ना हें रिजर्वेशन आसा तें तुमकां शक्य ना 2020 जेन्ना कळयलें आनी तेज्या नंतर जें पळय इलेक्शन जालें तो पर्यंत तें लेटर जें आसा पळय काय आमकां कोणाकूच खबर ना. आपल्या उशाक घेवन न्हिदलो तो कळ्ळें न्ही. सो तें इलेक्शन जावन गेलें. टू whom you are protected टू युअर पार्टी. आणि तुमकां आतां सांगता आतां नवीन विशय जो आसा तेचेरूय म्हणजे तेंचेर आतां सगळ्यांचेर एलिगेशन आसा. जनजाती सुरक्षा मंच म्हणून पयर आझाद मैदानाचेर रॅली काडली. वॉट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग की जे कोण धर्मांतरीत लोक जे जाल्ले आसा तांकां एसटीचें रिजर्वेशन मेळचें न्हू म्हणून. डिलिस्ट म्हणजे हो धर्मभेद न्ही. हां तुम्ही आमच्या मदीं गोंयान आतां तो येवन ते कोण ते सुरते आनी उकई म्हणून ते येवन हांगासर हें घालता शबय घालता आनी तेतून हांगासरलो जो आसा सावथाचो जो बीजेपीचो जो हें आसा प्रेसिडेंट जो आसा तो त्या हेका आसा कळ्ळें न्ही. मागीर उटाचो हें आसा वन ऑफ द मेंबर आसा तो त्या व्यासपीठाचेर आसा. त्या वेळार हेजें प्रकाश वेळीपाचें हां तुमी उटाचें हें मरे तो निमंत्रक तुमची कितें तोंडां धरली पळयना तुमी उगड्या दोळ्यांनी वा हांगासर धर्मछेद जावपाचो आसा म्हणून कितें पळयता तुमी? प्रकाश म्हाका एक सांग रवीन की हे हो जो पळय कितें वाद आसा न्ही पॉलिटिकल इतलें पॉलिटिक्स आतां घुसलां की तुमचे जर आतांच तुमी हस्तक्षेप जर केलो ना जाल्यार हे प्रश्न कारण आतां दिसपाक लागले तें अशें की गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयतले. तुमचो एक जो पळय घटक आसा तो आनी कमी जातलो आनीक परत तो म्हणटा तशें भायल्यान येवन परत तुमच्या हातूंत भितर घुसपागोंदळ करप गोंयच्या सरकाराक हातूंत भितर कितले बाबा प्रश्न सोडोवपाचे आसात हाजे संदर्भांत हें जावपाक जाय. आनी आमी हे सदां ह्या मताचें आमी सदांच म्हळ्यार केन्ना समज जर अशा प्लॅटफॉर्माचेर जर डिस्कशन जाता ज्या जाग्यार सगळे आमचे एसटी लिडर एकठांय येता आनी एक बरें डिस्कशन जाता जितून आमी हे भेदभाव सगळे काबार करचे म्हणून जर कितें थाराव जाता जाल्यार आमी सदांच आसा. पूण म्हाका दिसता की सगळ्यांच्या पयली जबाबदारी जी आसा पळय ती प्रकाश पेळपाची. बिकॉज एलायन्साचे जे पद जें आसा लिडरशीप घेवन आसा तो घेवन आसा तेज्यान जर हें जायना जाल्यार तेणी थंयच्यान ती खुर्ची खाली करची. कोणाक एक बरें न्यूट्रल मनशाक थंय बसोवचो आनी तेजे कडेन ती जबाबदारी दिवची की हे सगळे एकठांय हाडपाचें. आनी दुसरी हे आसाच जशें आतां गोविंद बाबान म्हणलें पळय ही दुसरी आतां संस्था एक येवन आमचे भितर आनी डिविजन करप चालू आसा बेस्ड ऑन रिलीजन. ते म्हणटा की क्रिश्चन गावडा वेगळे आनी अदर जे आमचे लोक एसटी कोंकणी आसा ते वेगळे कोंकण्याकूच मेळपाक जाय. म्हणटकीर कितें जाता की आनी हितून एक थंय कोण आसा कन्विनर कोण आसा जो गोंयचो जो मेन कन्विनर आसा तो उटाचो एक्झिक्युटीव मेंबर. हे प्रकाश वेळपाक खबर आसा काय ना तें पळोवपाक जाय. बाकीच्यो इतर संस्था ज्यो बीजेपीक बांदील आसा पळय ते थंय वचून बसता आमचे. सो त्या मनशाक हें कळ आनी बरे शिकिल्ले डॉक्टर PhD होल्डर आसा आनी हे लोक ते करता हें तांकां सोबना. म्हणटकीर म्हाका दिसता की दीस इज द रायट टायम वेर आय थिंक उटा एज अ ते म्हणटा न्ही आपूण सदांच पॅरंट बॉडी जाल्यार तें पॅरंटा भशेन वागपाची गरज आसा. नाजाल्यार सांगा तुमी तुमची खुर्ची खाली करा. आमचे कडेन कॅपेबल मनीस आसा जे थंय बसपाकय शकता आनी समेट घडोवन हाडपाकय शकता. मे बी एखादें तांकां जाल्ली नाका ते आमकां फक्त ते राजकीय मे बी अशें जावपाक शकता रिजर्वेशन जातलें कॅपॅसिटी रिजर्व जातलें आनी उटाचो प्लॅटफॉर्माचो वापर करून आपूण ते बीजेपीचे तिकेट घेतलो. वैयक्तीक समज जर स्वार्थ जर आसा न्ही जाल्यार आमचे भितर एकी जावपाक शकता. किशोर दोगूय जाणांनी परत प्रकाश वेळीपाचें नांव घेतलां. तुजी भावना कितें आसा तुजी प्रतिक्रिया कितें? निश्चितूच एसटी कम्युनिटीच्या बाबतींत प्रकाश वेळीपाच्या नांवाक आनी पर्यायूच ना. कारण त्या मनशान त्या वेळार माजी मंत्री तो दुसरी गजाल तेचो स्वता इन्वॉल्वमेंट आसा ह्या सगळ्या चळवळी भितर. पूण आयज परिस्थिती अशी जाला की तो एका पॉलिटिकल पार्टीचो मनीस आसल्या कारणान इतलेंच न्ही तो गोविंद गावडेची बाजू घेता. तो आतां अशें म्हणटा ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडय जाल्यार उठा उग्र जातली. सो हे पूर्णपणे म्हणजे प्रकाश वेळीपा सारक्या ज्येष्ठ नेत्यान आणि त्या समाजाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यान अशा पद्धतीची भूमिका घेवप हे चुकीचें. त्याची भूमिका ही सामंजस्य आसपाक जाय. जास्तीत जास्त वाद मिटोवन समाज कसो आपूण एक संघ दवरतलो हेचेर तेची नजर आसपाक जाय. तो एक संकुचित गटाचो लिडर. येस सो भाई एकूच म्हाका लेट मी क्लियर टू यू आनी आमच्या समस्त गोंयकारांक हांव हें करूंक सोदतां सांगूंक सोदतां आमची एसटी बांदवांक की हो जो प्रकाश जो वेळीप जो आसलो त्या वेळार हेणी हांगासर विधानसभेन आमचे ठराव घेतलेलो की आमकां एसटी नाका म्हणून आमकां मोर बॅकवर्ड करा म्हणून.
जाय जाल्यार त्यांनी तो हें आसा न्ही म्हजो स्टेटमेंट डिनाय करचो. असेंब्लीचो हें आसा ठरावाची कॉपी आसा. मोर बॅकवर्ड करचे म्हणून. मोर बॅकवर्ड म्हणून आसा खंय आमच्या हितून आसा काय ओबीसी म्हणून आसा, अदर बॅकवर्ड म्हणून आसा. मोर बॅकवर्ड करचे म्हणून. आनी आयज हो मनीस एसटीच्यो सगळ्यो ज्यो ह्या आसा पळय काय न्हू, आयज जी परिस्थिती उद्भवला न्ही, आमचें बरें आसा हेच्या शेक्सपियराच्या नाटकान ते हॅमलेटच्या बापाचें भूत जें आसा पळय काय न्ही, ते सगळ्यांच्या मानगुटेर बसून ते पळय ते हें घेता पळय काय न्ही, रिवेंज घेता पळय काय न्ही, तशी हे आमचे बाब आमचे हुतात्मे जाला आसा न्हू, यांच्या नांवाचेर जे पळय हें सगळें करूंक सोदता पळय काय न्हू, हेच जे आसा न्ही दोगूय आसा न्हू, हांकां तेंच्यो वाटो दाखयतले. हे समाजाचो पळय तो विश्वासघात करता न्हू, हे हो विश्वास जो आसा न्ही एकटो तितून विश्वास, आतां तेणी विश्वास म्हणून केलें, कळ्ळें न्हू. हो ह्या विश्वासाक धरून हेणी त्या भवनाचो आमचो घात केल्लो आसा. कसो घात केल्लो आमच्या समाजाचो, तो गोड मराठा आमच्या समाजाचो अध्यक्ष. तेणे अशें हें करून दिलें की जसो कितें विश्वास गावडे म्हणजे संबंध गोविंदाक दिसला, तेजो पिये न्ही तो, कळ्ळें न्ही. सो ताका वापरलो तेणी. अरे बाबा माझे साधे सरळ मरे जी गोष्ट सोप्या हितून जाता, गो फॉर एक्विजिशन फॉर से 300,000 स्क्वेअर मीटर 5,000, त्या तूं हितून रे बाबा त्यांच्या हितून कित्याक रे गेलो ते हे करपाक. ते डिस्प्यूट आसा ते कित्याक मुद्दाम जावन तुम्ही डिस्प्यूट कित्याक निर्माण करता. आज किशोर, आज वर्तमानपत्रांनी अग्रलेख बरयल्यात ह्या विशयाचेर आनी बहुतेक सगळे कडेन एकच सूर आसा, गोविंद गावडेन जें कितें केलां तें चूक केलां, बेजबाबदारपणान केलां, ताका मंत्रिमंडळांत काडून उडयलें जाता अशे तरेची सूचना. तुजें कितें मत हाचेर? ना, तेचे कृती बेजबाबदार जाल्यात, पूण मंत्रीपदा वयल्यान काडून उडोवपाचो जर विशय जालो जाल्यार हांव म्हणन मंत्रीपदा वयल्यान ह्या विशया वयल्यान जर गोविंद बाबू गावडेक जर काडटा जाल्यार हेच्या पेक्षा व्हडली प्रकरणां आनी व्हडली पात्रां ह्या सरकारान आसात. त्यामुळे बळीचो बकरो गोविंद बाबडे करचो न्हू, ताका बळीचो बोकडो खंय तो एक ताणे एक सरळ संवाद ताणे एक एका जबाबदार मंत्री ताणे मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केले, ताणे सरकाराचेर आरोप केल्यात, सरकार सारकें चलना म्हणलां. अशा परिस्थितीन सरकाराक ताका दवरप बरोबर? सरकारान स्पश्ट करचें न्हू आमी सारकें चलयता म्हणून. अरे ते काडून उडयतकीर कितें शक्य जाता? ना, काडून उडोवप ह्या गोष्टी कडेन म्हाजो वैयक्तीक हें की काडून उडोवपाचें जर जालें जाल्यार हेच्या पास्ट पात्रां ह्या सरकारान आसात. गोविंद बाब गावडेन फक्त उलयला, कर्मां केल्लेले मनीस आसात आनी ते कर्मां कला अकादमीन कला अकादमीच्या सुद्धा विशयाचेर कला अकादमीचें आंदोलन करपाक तुमकां खबर आसा आमीच मुखेल आनी वी आर स्टील ऑन द सेम हे की कला अकादमीचो विशय गोविंद बाब गावडेन विनाकारण आपल्याचेर ओडून घेतलेला. कोणाक तरी वाचोवपाक ताका दिसलें कितें की आपूण असो छाती फुडें करून रावतलो आनी कोणाक तरी वाचयतलो म्हणून. तूं जर छाती फुडें करून रावता जाल्यार वार तुज्या छातयेरूच बसतले. ते आतां घे वार आनी फेस कर. ज्या जाग्यार सत्य उलोवपाची वेळ आसली त्या जाग्यार तो उलोवना आनी चुकीच्या जाग्यार उलयलो आनी आतां कोणाक पडलो. सो तूं म्हणटा की हें ताणें पळय जें कितें एलिगेशन केलां ती चवकशी करप, ताका काडून उडोवची परत. ताका काडून उडोवप ह्या एक्या गजाली खातीर कितें फक्त एक स्टेटमेंट केलो की त्या खात्याचे कारभार सारको चलना म्हणून आय डोंट एग्री. ओके, तुजें कितें मत? माझें मत अशें आसा की जर तर हेच जर आसा, कळ्ळें, आमचे कडेन बाकीचे आमचे आसा न्ही, लिडर आसा न्ही, तुमी जर तेजेर सॅटिस्फाय जर ना गव्हर्मेंट काडचो दुसरे कोणा तरी हाडचो आसा आमचे मंत्री करचो न्ही, आसा न्ही बाकीचे. रमेश तवडकराक करूंक कित्याक, गणेश गांवकर आसा, बाबा एंथनी वाज आसा, कळ्ळें न्ही. इतको जर ताका तेजे मदीं इतके एरगन्स आसा, कळ्ळें न्ही, एरगन्स आसा, हांव जाणा, कळ्ळें न्हू, तेजे मदीं भरपूर एरगन्स आसा. तेज्या मदीं हांव म्हणना शिवाजी हे बरें पात्र, संभाजी हे बरें पात्र, तेजे मदीं वेगळोच कोण तरी संचारता, कळ्ळें न्ही, वेगळो संचारता आनी त्या बरोबर तो सगळ्यांक कितें आसा किकोत करता ही आसा न्ही हितून. ताणें सरकारच्या प्रतिमेचेरय हल्लो केला, जेन्ना तुमच्यो मागण्यो सरकारच्या हातान आसात. न्ही, आनी कशें लोकां मकर जेन्ना तुमी हें करता काय न्हू, तुमची हें जी आसा न्हू इमेज जी आसा न्ही ते लोकप्रतिनिधी सांबाळपाक जाय. कितें म्हणटा हें आसा, तूं केदें व्हडलो जरी हें जर आसलो न्हू, यू मे बी ए गूड ऑरेटर, कळ्ळें न्ही, तुज्या ऑरेटरींत बाबा कशें हांव शब्द कशे वापरता, कळ्ळें न्ही, म्हणजे जीप म्हाका तसो होता कामा न्ही. बरें रवींद्र वेळी, म्हाका तुजो निमाणो स्टेटमेंट जाय. हांगा तुमच्या समाजाचो एक तरूण तडफदार फुडारी गोविंद शिरोडकर म्हणटा की तुमच्या समाजान लोक आसात, हो इतले जर अशे तरे वायफळ गोंधळ निर्माण करपी स्टेटमेंट करता, सरकारच्या प्रतिमेचेर हल्लो करता, ताका काडून दवरून मंत्री करपा सारके लोक आसात.
पळय तेका कोणाक काडपाचो कोणाक करपाचो ते आमच्या हातान ना ना, हांव तुका ते- तिगेर ते- उलोवपाची ते संदी जे दिता. आसा पळय तें सरकाराचें काम पूण एज अ गोविंद गावडे आमी जर खरें म्हाज्या मनांतल्यान हांव म्हाजें सारकें प्रामाणीक मत दिता हय. की त्या टायमाचेर आमी ताका न्ही आमचो एक युथाचो लिडर जो जेचे कडेन क्षमता आसा की खूब कितें करून दाखोवपाची अशें फक्त हांवच न्ही आमचे सगळे एस टी समाजाचे जे यूथ आहा पळय ताका त्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयताले आनी म्हणून हांवें लास्ट टायम हांवें म्हणलेलें आतांय म्हणटा 17च्या इलेक्शनाक जेन्ना तो निवडून आयलो पळय तेन्ना काणकोण साकून सुद्दां लोक तेजे प्रिवळ मतदारसंघात गेल्ले फक्त गोविंदा खातीर कित्याक रमेश तवडकर उपरांत गणेश गांवकारा फाटल्यान जर कोणूय जर आमचो लिडर जर तयार जाता जाल्यार तो गोविंद गावडे आनी गोविंद गावडेची जबाबदारी फक्त प्रिवळ मतदारसंघा पुरती न्ही तर आमी तेजे कडेन पळयताले आख्ख्या गोंयचो तो आमचो समाजाचो लिडर म्हणून कळ्ळें न्ही आनी तेजे कडेन ती कापासीत आसली त्या टायमाचेर आतां ह्या कांय वर्सांक अशें कितें घडलें जेणे करून आतां म्हाज्यान तेजे वैयक्तीक भेदभाव कांयच ना आमचें जें कितें आसा तें वैचारीक भेदभाव बेजिकली म्हणटकीर म्हाका दिसता की एक टायम येयला की ताणें इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा की हें अशें कित्याक लागून घडटा आनी तेजे जे सरभोंवतणी जे लोक आसा पळय तेजेर ताणें विचार करपाची गरज आसा सो म्हाका दिसता की हो न्ही ही जें कितें घडटा पळय न्ही तो संगतीचो असर ती संगत तेणी एक फावटी परत पळोवपाक जाय हय. एकूच म्हाजे हितून सांग, एक सांग, क्वेश्चन क्लिक जालो मे बी हय. पयलीं जो जे कितें उलयलो तो एक तेजी शेवटची जी हें आसा नवी इनिंग सुरू करपाची हय. कारण आयज गोविंद गावडे कडेन भरपूर पयसो आसा कळ्ळें न्ही भरपूर पयसो आसा तेजे कडेन पयसो आसा तेजे कडेन आनी कशें आसा मे बी तेजो हें आसा न्हू पॉलिटिकल आपलो वेगळो वेंचर वगैरे सुरू करपाची ती तेज्या मदीं कुवत आसा कळ्ळें न्ही अशें म्हाका जाणवता अदरवायज कित्याक इतकीं वर्सां हेजेर बीजेपीचेर अशें जेन्ना आमचे येदे व्हडले इश्यू आमी मांडटाले आनी ही वॉज नॉट सपोर्टींग अस पूण आयज ताका एक आत्मबळ आयलां आसतलें म्हजे कडेन पयसो आसा जाय जाल्यार हांव म्हजी स्वताची पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां काडूंक शकता कळ्ळें न्ही हांव भुरग्यांक आसा ते हितून आसा ते लडोवपाक शकता कळ्ळें न्ही अशें सुद्दां जावपाक शकता नव्या क्रांतीची हें सो सुरवात तुम्ही जावपाक सपोर्ट करपाय मरे जर तो नवी जर क्रांती करपाक करता फुडें सरता, नवे राजकीय हें मातशें एरगन्स आसा तें सोडून दिवचें एरोगन्स आसा ते सोडून दिवचें आनी प्रकाश आणि रविंद्रान म्हणलां आत्मपरीक्षण करचें म्हाका दिसता ह्या दोन मुद्द्याचेर आमी ही कार्यावळ सोंपोवया तातूंतल्यान दोन मुद्दे सामके म्हत्वाचे आयल्यात की तुमच्या समाजाक राजकीय तेंको जाय राजकीय बळ जाय अशे तरेचे गोंदळ निर्माण करपी स्टेटमेंट करनाकात फुडें वचात एक कार्यावळ दवरात अजून उठाच्यो मागण्यो एकूय मागणी मान्य जाल्ली ना आनी तुमी अशे तरेचो गोंदळ करतात अशे तरेन लोकांक वेगळेजार हाडटात आनी कांय फुडारी उठाचो वापर करूंक सोदतात इतल्यान कार्यावळी आमी सोंपयतात रवींद्र गोविंद शिरोडकर आनी किशोर तुमी आमचे कार्यावळीन आयले आनी एक म्हत्वाची म्हाका दिसता एक नेटाची अशी कार्यावळ आमची जाली Yes, yes. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो